देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार। आयचे शुभ वर्तमान आमकां देवाच्या राजाची खबर सांगता। जेजू आमकां सोजमायता की आमी आमच्या बळान आनी शक्तीन देवाचे राज आपणावंक जायना। तो म्हणटा आपलो जीव सांबाळूंक सोदता ती आपलो जीव इबाड करतली आनी आपलो जीव इबाड करतात ती आपलो जीव वाचयतली। हें म्हणे आमकां घुसपोवंक शकता। एक मनीस ताचें जिवीत सांबाळूनय कशे भाशेन इबाडूंक जाता आनी तशेंच एक मनीस आपलो जिवीत इबाडून कशे भाशेन आपले जिवीत सांबाळूंक जाता। म्हाका दिसता ह्या कुवाड्याची जाप मनशाच्या मनाची अवस्थानान रिगलोले आसा। ज्या मनशाची नदर फकत आपणाच्या बरेपणा पयशाचेर बाट बेसाचेर व समाजांतल्या वस्तूंनी गूल जालो आसत जाल्यार तो एक आपशी मनीस जावंक पावतलो, कित्याक हे सगळे ताका मरणासान केन्नाच सोडूंक पावचो ना। जेन्ना एक गिरेस्त मनीस मरता थोड्या वेळा उपरांत सगळे ताका विसरतात। तोच गरीब लोकांचोय उगडास कोणूच दवरिना। तशें कोवीड पिडेन कोणाकूच सोडूंक ना, जावं गिरेस्तांक जावं गरिबांक। गिरेस्त लोकांक जाय त्या जाण वळखतात पूण मरणा उपरांत विसरतात। पूण जे कोण देवाचे राजा खातीर गरीब जातात जशे सान फ्रांसीस दासिसी, लोक ताचे आयज पासून उगडास करतात। सान फ्रांसीस खूब गिरेस्त आसलो पूण ताणें तें सगळें सोडून जेजूचो पाटलाव करूंक गेलो। आयज संवसार ताका सांत कसो वळखतात आनी मानतात। अशे भाशेन आमी आमचें जिवीत जेजूचो पाटलाव करून इबाड जावनय सांबाळूंक जाता। मागुया। सोम्या जेजू आमचे सगळे दान आनी दाणेपण आमच्यान खंयच घेवंक जायना म्हूण आमकां समजूंक आदार दी। आमचे सगळे दानीपण सोडून दिवंक आनी सर्गीचें दान आमच्या पेल्याची सेवा आनी शुभ वर्तमाना प्रमाणे जीवन आपणावतले म्हूण आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा दी। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळे देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव।